सर्व आमच्या मोगाच्या वीक्षकांक परत एक फावटी म्हजो नमस्कार। आज नोवेनाचो तिसरो दीस। हांगासर नोवेना वेळार आमी मोरी खंय पुरो दिश्टी पडली आनी मोरयेची विविध नांवां विशयांत आमी नियाळ करन आसा। तर मोरी माय आमकां समेज सांग मोगाची आनी ल्हान भुरग्यांक ती आणखी चड मोगाची। तर येया आज आमी आमच्या भुरग्यां कडेन सवालां विचारया की मोरी माय तांकां कित्याक मोगाची गी आनी तांची जाप कितें म्हूण सांगून समजून घेवया। एल्स्टन खंयच्या क्लासींत आसा तूं? एलकेजीन गे। खंय वता स्कुलाक? प्रियदर्शनीक वताय गे। तुका मम्मा मेरीची खंयची म्हणी कंतारां गोत्तात गे बाबा? खंयचे कंतार? कंतार म्हणटा गे म्हजे खातीर? ओके सिंग करता? ओके सिंग कर। हांव सिंग करता। मोरे किस्ता माये तू आमची माय सरकी उरू माटाव मारे आमी तुझी बुरकी तू आमची माय तू आमकां जाय तू ती ससी येतां विना आमकां रानसुका दुका माय आदार मागता। वाव एल्स्टन, दॅट वॉज सो नाईस, थँक यू। हॅलो हॅलो, नाव कालें तुजें? रिशेल। रिशेल कालें करताय? हांव इंजिनियरिंग। ओके इंजिनियरिंग करनसय। तर रिशेल आज आमची एक सवाल आसा हांगाच्या लोकां कडेन। मोरी माय तुमकां काल्याक मोगाची म्हणून म्हाका गो तशें पटपणाय सकणां की आमकां मोरी माय मोगाची। सो तुका मोरी माय काल्याक मोगाची? सो मोरी माय आमी आतां मोरी मायचें फेस्त पुरो आचरण करता। सो मोरी माय डे हांव कालेक मागता जाल्यार म्हाका मोरी माय ते फावो करता म्हणून हांव पाती येता। लायक येदोल फावो केला तिणें, सो म्हाका ती मस्त मोगाची जावन आसा। सजे समेज सांग आमकां चडावत म्हाका स्पेशली पर्सनली आमच्या मोती सायबिणे फेस्त म्हणल्यार मस्त मोगाचें ल्हानपणी फुलां हाडचीं आनी आतां म्हजीं भुरगीं आसात तशें तुवें फुलां हाडलें म्हणून दिसता? वय ताणें हाडल्यात ताजे ओटूक दवरल्यात। ताच्या ओटक दवरल्यात। मोरी माय तुजेर आशिर्वाद घालून दी, तुजें इंजिनियरिंग बरें जावन दी आनी मुखारी मे यू हॅव अ ब्रायट फ्युचर। थँक्यू सो मच। हॅलो हॅलो, नाव कालें तुजें? रितेश कालें कदें खंयच्या क्लासींत आसाय तूं? फोर्थ स्टँडर्डांत आसाय गे। ओके रितेश, तुका मोरी माय मस्त मोगाची गे? ओय। ओके तूं मोरये माय कडेन मागताय गे? ओके तूं म्हाका एक कंतार म्हणटा गे मोरये मायेचे? मोरये क्रिस्ता माय तू आमची माय सगली उलो माता माई आमी तुजी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे कशी येता विघ्नान वारान चुका दुका माय तुजो आदार मागता विघ्नान वारान चुका दुखता माय तुजो आदार मागता। वाव रितेश, ब्युटिफूल। तुका बरें सिंग करूंक येता? इसका इगर्जेंत कॉयराक म्हण जॉइन जाताय गे तूं? ना गे। मागीर कालें तुका लायक कालें मस्त लायक कालें तुका? सिंगींग लायक आसा गे तुका? सो ऑल द बेस्ट टू यू। थँक्यू। हॅलो नाव कालें तुमचें? विल्मा। तुम्ही कालें करतात बाय? हांव लेबर ऑफिसर जावन आसा। लेबर ऑफिसर काम करतात, बारी बरें गव्हर्मेंट ऑफिसर आमकां बारी अप्रूव मेळचें आमच्या कम्युनिटींत। तर आज आमचो विशय आसा बाय मोरी माय आमकां काल्या मोगाची गे म्हूण सांगून। तशें तुमकां मोरी माय कित्या मोगाची? मोरी माय फर्स्ट ऑफ ऑल जेजूची आवय, आमची आवय। ल्हान तावन हांव मोरयेच्या लिजनांत आल्ली। सगळे इगर्ज क्लीन करतना मोरयेच्या नामान मरे म्हणूनच क्लीन करतल्या। तशें जावन म्हाका मस्त हेल्प जाला मोरयेतान। कालें कश्ट सुख केदाळे जावन देव मोरये कडेन फास्ट येवचे तशें मोरी माय म्हाका बारी लायक। ओके तर आतां आज तुमकां देव मोरये मायन मस्त उपकार तुमकां केल्यात म्हणून सांगतात, मोरये मायचो तुमकां मस्त मोग आसा म्हणून सांगतात। तर ह्या फेस्ता वेळार आमच्या वीक्षकांक तुमचे दोन एक काले संदेश दिवंक अशे येतात? खंयचेय कश्टांवर सुख दुखांत मोरये मायेक जेजूच्या मायेक फस्ट दवरल्यार सकड तरांच्या खल्याय कश्टांच्या टायमार मोरये आमकां राखून व्हरता। देखून मोरये मायेचें आमोरी जावन दी, तेर्स जावन दी जाल्यार आमी कळनासतना करीजे म्हणून हांव वीक्षकांक सांगूंक अपेक्षिता। बारी बरो संदेश दिलो बाई। सो मोरी माय तुमचेर आशिर्वाद घालन या नोवेना वेळार या फेस्ता वेळार स्पेशली तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून तुमचें जिवीत नंदन जावन दी म्हणून ह्या मुखार हांव आशेता। थँक्यू सो मच। देव बरें करूं। तर म्हाका हांगासर थोडी भुरगीं पळोवंक मेळ्ळ्यांत, त्या भुरग्यां कडेन विचारया आमी मोरी माय तुमकां काल्या मोगाचें म्हणून। हॅलो, व्हॉट्स युअर नेम? लूक। तुजें नांव कालें? जॉन। आनी तुजें नांव कालें? लूक। लूक तुजें नांव गे? ओके हांगा दोग जाण लूक आसात आमचे कडेन। पळय आतां लूक आनी लूक मेळोन तुमी मोरयेचे खंयचे म्हणी एकांतार सिंग करतात गे? येस कम ऑन। मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सगळी उलो माता माये आमी तुजी भुरगी तू आमची माय
जय तुझे सरशी येता विघ्न अन्वारान सुका दुकान माय तुझो आधार मागता विघ्न अन्वारान सुका दुकान माय तुझो आधार मागता. वाव, तुम्ही बारी बरें कन्सिंग केलें. थँक्यू. हॅलो, हॅलो, नांव कालें तुमचें? म्हजें नांव रॉयस्टन. ओके, तर तुमकां आज आमचो टॉपिक आसा व्लॉग आसा मोरी माय आमकां कित्याक मोगाची गे म्हण सांगून. तशें तुमकां मोरी माय कित्याक मोगाची? म्हाका मोरी माय मोगाची म्हळ्यार आमकां एक आवय आसल्या बरीच. आमकां जशी आमच्या वांगा आवय आसा तशी सरकारची राणी जावन आमची माय जावन आसा. तशेंच म्हाका खंयचे कश्ट येत आसतना मोरी मायच्या प्रोटेक्शन येत आसतना कश्ट पयस जातात. कशें आमच्या आवय कडेन आमी सांगता तशेंच आमच्या मोरी माय सांगतना आमचे कश्ट सगळ्या रितीन हळू जावचे आसात. तशें जावन म्हाका मोरी माय चड मोगाची. ओके, जेजून सर्गा सोडून येताना म्हणे म्हज्या आवयक तुमच्या आवय जावन दिवन येता म्हण सांगून तशें आमकांय मोरी माय मोगाची. तशें मोती फेस्त तुमच्या कुटुंबाक कशें चड इम्पॉर्टंट? आमकां चड इम्पॉर्टंट म्हणजे एक फेस्त जावन आसा खंय आमचे सगळे कुटुंब एक जावन आमी वट्टूक जावन जेवणाक बसता, जेवणाक येता. खंय खंयच्या मनशालें आसलें त्या एका फेस्ताक आमी एक जावन सकट आमी जेवणाक एका माया मोगास एकवट जावन आमी समजता. होच एक कुटुंबाचो शेवट जावन आसा आनी आमी या तूं एका फेस्ताक भाग घेवंक आमी सकट हतरूक एका फेस्ताक आमी येवनची एक तयारी करता. तर तुम्ही जसं बारतें पतन भायर आसात म्हणून तुम्ही म्हाका सांगलें तशें गांवचे मोती फेस्त आनी भायल्या मोती फेस्ता मदें फरक आसा. तशें तुमी भायर आसतना मोती फेस्त हांगाचे गांवचे तुमी मिस करतात की ना तें कशें सेलिब्रेशन चलता? खंडीत आमी गांवचे फेस्त आनी तें कशें मस्त फरक आसा, दिसाचे फरक आसा. तरी पूण आमी तें आमचे कजिन्स जेवण आसा आमी सुट्ट उक्तो मेळून आमी फेस्त करचे आमी समजा आसा अशें आमी तेंय आमी करता. पूण हांगाचे ते दुसरें वातावरण जावन आसा तेंचेय दुसरें हें जावन आसा. बट दोनी कडेन आमी करचे आमी करता दोनी कडेन. तर देव बरें करूं तुमकां आमचे लॉन ब्लॉगाक तुमी सांगात दिल्ल्या खातीर. मोरी माय तुमचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालना, तुमचे जिवीत आनंदान जावन दी म्हणून ह्या मुखार मागोवंक अशें. थँक्यू सो. लढाई आणि झूज, पीडा आणि दुबळीकाय, कष्ट आणि दुःख मनशा गौरवाक गौरव ना आणि रेस्पेक्ट ना. भुरग्यानो कितें ब्रदर फिल्माची काणी सांगतात म्हण चिंतन आसात गे. ही काणी न्ही तुमकां हांव कितें सांगूंक शकता म्हणलें जाणा जावं खुशी आसा गे. तर चीत दिवन ऐका. 1531 मेक्सिकोच्या तेपेयाक हिल आणि त्यांच्या भोंवतणीच्या जाग्यांनी अशेंच घडोवन आसलें. ती परिस्थिती आसली. थंयसर वायलन्स आसलें. वायलन्साक कोंकणीन कितें सांगतात? कोण सांगता? वायलन्स म्हणलो शब्द कोंकणीन कितें? हिंसा. थंय लढाई आसली, झूज आसलें. आणि हांव आनी म्हजें हांवूच जिकाजे त्या झुजांत म्हाकाच जीक मेळाजे म्हणली ती आशा आसली. आतां तुमी इस्कालाक आनी पळय येताना कॉम्पिटिशनांत आनी पार्टिसिपेट करतात न्ही. तुमकां फर्स्ट प्राइज येजे म्हण तुमी चिंतात की वा लास्ट येजे म्हण तुमकां आशा आसता? फर्स्ट न्ही. तशेंच मेक्सिकोच्या त्या गांवांत थंयच्या लोकांक हांवूच विन जायचे त्या झुजांत आनी म्हाकाच जीक मेळाजे म्हणली आशा आसली. तेन्ना कितें जाता? लोक देवातावन पयस वचूंक प्रयत्न करता. देवाक लागीं जायनात ती पयस वतात. तेन्ना कितें जाता? मोरी हुआन दियोगो म्हणल्या एका व्यक्तीक दिश्टीक पडटा. कोणाक दिश्टीक पडटा भुरग्यांनो? हुआन दियोगो म्हणल्या व्यक्तीक दिश्टीक पडटा. आणि मोरी कितें सांगता? त्या व्यक्तीक सांगता तुवें हांगासर आसच्या बिस्पाक वचून मेळोन म्हज्या नांवार हांगा एक चापेल बांदीचे, मागण्याचे घर. कितें बांदूंक मोरी सांगता? मागण्याचे घर वा चापेल म्हणटात, एक बांदूंक सांगिचे म्हणटा. तेन्ना तो व्यक्ती वचून त्या बिस्पाक मेळटा आनी सांगता मोरी म्हाका दिश्टीक पडली आनी हांगासर एक चापेल बांदूंक म्हाका सांगला म्हणटा. आतां तुमी इस्कालांत एग्जामांनी बरयतात न्ही. तुमकां एग्जाम बरयल्याची प्रूफ कितें जावन आसा? मार्क्स कार्ड आनी तुमी बरयले आन्सर शीट्स न्ही. आतां घरा तुमकां इल्ले उणे मार्क्स आयिल्ले तेदोळ तुमची पप्पा मम्मी थोडे फावटी एग्री जायनात वा थोडे फावटी तुमी चड सांगून उणे मेळटना तांणी कितें विचारतात? मार्क्स कार्ड खंय आसा? टिचर्सांनी मार्क्स कार्ड दिला की ना म्हणून विचारतात न्ही. तशेंच थंयच्या बिस्पान त्या व्यक्तीन हुआन दियोगोन वचून विचारतना म्हाका प्रूफ जाय म्हणटा. तुका मोरी दिश्टीक पडिल्ल्याची प्रूफ कितें आसा म्हणटा. तो व्यक्ती परत त्या गांवांक येता. तेपेयाक हिल एक पर्वत तो थंयसर येता आनी मोरी म्हणटा
तूं थंयसर वचून गुलाब एकठांय कर आनी बिस्पाक वचून ते समर्पूंक सांगता. आनी हांगाची एक विशेशता कितें म्हळ्यार मोरयेन सांगले ते संगती विंटर सिजनान जाल्ली. आतां विंटर सिजनांत खंयसरी तुमकां युरोपाच्या गांवांनी पुरा फुलां वा ह्या झाडांत आसचे खोली वा पानां पळोवंक मेळटात गी. चडटा वचोन मेळना. कितें आसता थंयसर? स्नो आसता, आयस सगळें मांडोन आसता. आनी कितेंय जीव आसली ती झाडां आमकां पळोवंक कशें दिसतात? मेल्ले बरें दिसतात. सुकल्ले एक रुखाट बरी दिसता. आनी त्या वेळार मोरयेन ताका गुलाब एकठांय करूंक सांगतना ताका गुलाब मेळ्ळेच एक आजाप म्हणयत न्ही गे. आतां तो गुलाब एकठांय करून ताच्या वस्तूरार खान घेवन तो बिस्पा लागीं वता. आनी बिस्पा लागीं वचून तो ती फुलां समर्पिता. कितें करता तो व्यक्ती? तो ती फुलां समर्पिता आनी तेन्ना ताका त्या वस्तूरार मोरयेचें चित्रण दिसता. कितें दिसता भुरग्यांनो? मोरयेचें चित्रण त्या वस्तूरार दिसता. पळया, हांगासर तुमकां सांकेतीक रितीन दाखोवच्याक ह्या वस्तूरार कशें ती फुलां तांणी अर्पिली थंयसर तुमकां मोरयेचें चित्रण दिसलें न्ही गे. आनी ह्या पिक्चराचें मोरयेचें चित्रण कितें हांगासर दिसता तुमकां ताचे कलर कॉम्बिनेशन आनी मोरयेचे वस्तू इतलें परजळटा गे. संवसारांत तुमकां त्या टायपाचे एक कलर कॉम्बिनेशन मोरयेचे वस्तूर कितें आसले खंयसरी पळोवंक मेळना. ती एक विशेशता. आनी हे वस्तूर अजुनूय त्या गांवांत प्रिजर्व करून दवरला. आनी हेंच ह्या आजापाक कितें म्हणटात मोरी दिसली न्ही हुआन दिएगोक त्या गांवांत. आनी देखून आमी नियाळटा मोरी ती ग्वादालुपेची म्हणून आवर लेडी ऑफ ग्वादालुपे म्हणून सांगतात. मेक्सिकोच्या तेप्याक हिल्लांत मोरी दिश्टीक पडुल्ली आनी आमी अजून पर्यंत तिचें ते भक्तीपण नियाळटा. आतां हाचो उद्देश कितें जावन आसलो? थोडी कारणां आसली. हांवें वडल सांगले बरी त्या गांवांत कितें जावन आसलें? हिंसा, मागीर कितें जावन आसलें? झूज आसलें. मागीर लोक कितें करनासलो? लढाई करनासलो आनी देवातून पयस वेतालो न्ही गे. मोरी त्या व्यक्तीक दिश्टीक पडोवन हांव तुमची आवय म्हणटा. कितें म्हणटा? हांव तुमची आवय. आनी 3 संगती सांगता म्हजे तावन तुमकां देवाक लागीं हाडूंक मागणें करूंक आनी हांगासर देवाचो मोग तुमकां दाखोवन दिवच्याक हांव आयला म्हूण मोरी सांगता. कितें सकड? मोरयेचें सांगातपण, मोरयेचें रक्षण आनी देवाचो मोग कळीत करच्याक आनी पयस गेल्ल्या लोकांक सांगाता हाडच्याक मोरी दिश्टीक पडली. देखून हो एक कारण आनी हे एक आमी कितें मोरयेचें ऑपरेशन म्हणटा नियाळटा. आतां मोरी ताका दिश्टीक पडली. थंयच्या लोकांक सांगलें हांव तुमची आवय आनी लोकांक सकड एकठांय करूंक मोरी आयली न्ही गे. आमी ह्या ऑपरेशन कितें म्हणटा दिसवण्या मुखांतर आमी कितें शिकयत? हांवें सुरवेर सांगलें मोरयेन त्या व्यक्तीक तेंच्या गांवांत कितें बांदोंक सांगलें? चापेल बांदोंक सांगलें. आमी चापेलां कितें करता आनी कित्या खातीर वापरता? मागणें करता. मागीर कितें करता? मीस करता आनी भक्तीपण कितें कुमसारा करता. भक्तीपणाच्यो करणी आमी आदारता. आतां त्या भुरग्यान सांगले बरी, तुमी सांगले बरी कशें आमी एका चापेलांत ह्या भक्तीक जाग्यांत आमी मागणें करता, एकठांय जाता. आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समुदायान खंयसर आमी सांगाता मेळटा न्ही थंयसर हेरां पासून आमी मागोवन आमी एकठांय जावन एकामेका समजून घेवचें गरजेचें जावन आसा. कितें सकट करूंक आमकां साध्य आसा? हेरां पासून मागोवंक आनी गरजेच्या व्यक्तीक आमी आमचे मागणें भेटोवन तांचे कश्ट समजूंक आमकां साध्य जाता. तर एक घडीभर मौन रावया आनी मोरये माये मुखांतर देवाचो आमी आदार मागया. हांवें सांगले उपरांत तुमी हे मागणें म्हणचें. मोगाळी माये, तूं हुआन दिएगोक दिश्टीक पडोवन तांच्या लोकांक बरवशाची निशाणी जाली. तशें आमी तुजे मजतीन
हेरांचे कश्ट समजून धैर्यान आनी समर्पक रितीन स्पंदन करून तांच्या जिवितांत गुण करचे व्यक्ती जाय शंकर आनी उजवाड हाडची हातेरां जावंक निर्मी आमेन.